सेंट फ्रान्सिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान प्रकरणात गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक वास्कोच्या जेएमएफसी कोर्टान जामीन मंजूर केला। न्यायालयान माधव खट्टर हाका 10,000च्या बॉन्डाचेर जामीन मंजूर केल्ल्याचे कळटा। हे विशींचो औपचारीक आदेश न्यायालयातल्या संकेतथळाचेर अपलोड जातलो अशी माहिती मेळ्ळ्या। सांतांद्रे कलम 39(अ) खाला जमनी रूपांतरणाची केस आता न्यायालयात पावल्या। सरकारान ही जमीन रद्द करपाच्या निर्णयाक उद्योजकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिला आणि न्यायालयान राज्य सरकाराक नोटीस जारी केल्या। आमदारांच्या आंदोलना उपरांत घेतिल्लो हो निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आसा असो दावो याचिकादारांनी केला। कळंगूट पंचायतीक 16 लाख रुपया लायटीचे बिल आयिल्ले। हातूंतले 8 लाख बिल पंचायतीन भरले, उरिल्ले 8 लाख ट्रॅफिक सेलाक भरपाक लायिल्ले। हे खातीर एसपी डीवायएसपी मुख्यमंत्र्याक पत्र केल्ले। तशेंच तांकां बिल भरपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्ली, मात तांच्यांनी बिल भरूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन वीज पुरवण बंद केल्ल्याचे कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले। दुबावीत सोहम नायक हाचे आड वट्ट 5 गुन्यांव नोंद जाल्यात। मात तातूंतल्या पयल्या प्रकरणांतले पिडीतेन न्यायालया मुखार हजर जावन सोहमा आड आपली कसलीच कागाळ नाशिल्ल्याचे स्पश्ट केले। इतलेंच न्हय जाल्यार कागाळ दाखल करपा खातीर आपल्याचेर दबाव हाडिल्लो अशेंय तिणें स्पश्ट केलें। न्यायालयीन सुनावणे वेळार हो जबाब नोंदयला अशी माहिती सोहम नायकाचे वकील ॲडव्होकेट अमेय प्रभुदेसायान दिली। $220 कोटींच्या जमीन घोटाळो प्रकरणात उच्च न्यायालयान रोहन हरमलकाराचो जामीन अर्ज भायर आयलो। जामीन मेळपा खातीर हो ताचो चवथो यत्न आशिल्लो अशें कळटा। ह्यान पयलीं खास न्यायाधीश आनी सत्र न्यायालयानूय हरमलकार हाचो जामीन अर्ज भायर आयिल्लो अशी माहिती मेळ्ळा। रोहन हरमलकर सध्या न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्याचें कळटा। म्हापशेच्या सबी आडांतल्यान तार न्हंय मेरेन वचपी
निचरो प्लास्टीक आणि कोयरान बंद आसा अशी गंभीर कागाळ टुगेदर फॉर म्हापसा हे संस्थेन उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याकडेन केल्या। ह्या बंद जाल्ल्या निचऱ्याक लागून पावसाच्या दिसांनी हुंवार येता अशी माहिती तांणी दिल्या। मजगतीं कोयर बेगोबेग काडून उदकाचो निचरो निवळ करपाचें आश्वासन जिल्लो अधिकाऱ्यान दिलां। गोंयांत पारंपरीक नुस्तेमारी संकश्टाच्या जाळ्यात सापडला। हेर राज्यांतल्या ट्रॉलरांनी गोंयचे दर्यादेग अक्षरशः लुटल्या। हाका लागून गोंयच्या नुस्तेकारांच्या उदरनिर्वाहाचेर आडमेळी आयल्यात। सरकार थळाव्या नुस्तेमारांक राखण दिवपाक अपेशी थारल्यात असो आरोप आमदार विजयान केला। व्हड बोटींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर नेम खरपणान चालीक लावप आनी पारंपरीक नुस्तेमारांक न्याय दिवपा खातीर सरकारान खर पावलां उबारची, नाजाल्यार गिरेस्त दर्या म्हूण गोंयची वळख फकत इतिहासच उरतलो असो भंय आमदारान उक्तायला। गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय गांवांनी अजूनय रस्त्यांचे प्रस्न सुटावे जावंक ना। ग्रामपंचायत वा आमदारांनी उदरगती खातीर यत्न करून लेगीत तांच्या यत्नाक येस येना। सांग्यावयल्या कांय ग्रामीण भागांनी रान खात्याच्या हरकतीक लागून जायत्या गांवांनी रस्त्याचें काम थांबलां। कायदेशीरपणान काम करून लेगीत रस्त्यांच्या कामांक आडखळी येतात जाल्यार जबरदस्तीन आमकां रस्ते करचे पडटले अशी शिटकावणी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान दिल्या। मोले पंचायतीन पळसकट्टा वाठारांत आशिल्ल्या पार्सेकर फूड्स कंपनीक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या। रेन ड्रिंक प्लांटाच्या अनधिकृत बांदकाम प्रकरणाविशीं कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ल्याचें कळटा। हे नोटीसी प्रमाण कंपनीच्या धन्याक 7 दिसां भितर गरजेच्यो परवानग्यो सादर करपाक सांगल्यात। फाटले कितलेशेच दीस जाले पळसकट्ट्यावेले थळावे ह्या कंपनी आड आंदोलन करतात। फाटल्या दिसांनी पंचायतीन ह्या कंपनीची पळोवणी केल्ली। गोंयांत दर दिसा सायबर गुन्यांवांची प्रकरणां उक्ताडार येत आसा। राज्यांत जायत्या लोकांची फटवणूक जायत आसा। जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत वट्ट 1030 गोंयकारांची फटवणूक जाली। गोंयकारांक वट्ट 25 कोटींचो फटको बसला। बनावट जायराती, नोकरेचे हायस, QR कोड स्कॅम वरवीं जायत्या जाणांक तोपी घाल्ल्याचें कळटा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कोकणीचे निष्ठावंत सेवक ॲडव्होकेट सुहास दलाल संवसाराक अंतरले. मंगळारा सकाळी 88 वर्सां पिरायेचेर दलाल हांणी निमणो स्वास घेतलो. तांणी जल्मत कवलाच्या काळात मोलाचो वावर केल्लो. कोंकणी कवी, अनुवादक, लेखक म्हणून तांणी उल्लेखनीय काम केलें. तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो सेवा पुरस्कार, विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला वी पै विश्व कोंकणी विशेष पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो शणै गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे वतीन 33व्या अधिवेशनात तांचो खाशेलो भोवमान जाला. तांच्या फाटल्यान घरकान, एक चलो, 2 धुवो अशी फामील आसा. बुधवारा कुसमण केप्यां हांगा तांचेर निमणे संस्कार जातले. कितलींशींच वर्सां जालीं पेडणे ते देवसू मेरेनचो रस्तो सामको काबार जाला. पावसांत तर ह्या फोंडकुलांनी उदक सांठिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. थोड्या वेळांनी रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून संबंदीत खात्याक साबार फावटी कागाळी केल्यो, मात फक्त पोखी आश्वासनां मेळिल्ल्यान थोड्या वेळांनी तिडक उक्तायल्या. 4 दिसांनी हो रस्तो जाग्यार पडलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. कोणाचो केन्ना आनी खंयच्या वेळार घात जायत हें कोणाच्यानूच सांगपाक जायना. काणकोण नगरपालिकेचो कार्यकाळ सोंपपाक फकत 1 म्हयनो उरिल्लो. तेन्नाच पागी फॅमिलीचेर अचकीत वीज कोसळ्ळें. तांच्या घरांतलो पूत आनी सगळ्यांचो लाडको नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागीक अकस्मात मरण आयिल्ल्याची बातमी वाऱ्याच्या वेगान पातळ्ळी. तशेंच ताच्या लागच्यांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळो. ह्याच वेळार मरण आयिल्ले लक्ष्मण हांचो सुणो टॉमी ह्या मन जातीच्या दोळ्यांत लेगीत दुख्खा दाटली. टॉमी आयज मेरेन आपल्या मालकाच्या यादीन रडटा, तशेंच तो येतलो अशे आशेन हुमऱ्यार बसून रडत वाट पळयता. मोबरा दर्यादेगेर परतून एक फावट प्रदूषणाचे गंभीर चित्र पळोवपाक मेळटा. दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात डांबराचे गुळे आनी प्लास्टीक कोयर व्हांवून आयिल्ल्यान थळावे आनी पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. हो प्रस्न फाटलीं जायतीं वर्सां सुटावो जावंक ना आनी वेगवेगळे अभ्यास जाले तरी अजून ठोस उपाय मेळूंक ना. सरकारान बेगोबेग नितळसाण मोहीम राबोवन ह्या प्रदूषणाचे मुखेल कारण सोदून काडपाची मागणी नागरिकांनी केल्या. रामनगर बंगळुरात मंगळारा सकाळी जाल्ल्या स्वय अपघातात 2 केरळच्या दादल्यांक मरण आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिकअप व्हॅनीन नेटान वचून डिवायडराक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. पिकअप चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. हो अपघात घडटाच पुलीस घडणूक थळार पावले आनी अपघाताचो पंचनामो केलो.
पुलीस फुडलो तपास करतात. कार चालकाक दोळो लागिल्ल्यान हो अपघात घडला आसूया असो अदमास आसा. मंगळारा सकाळी उत्तर प्रदेशच्या सुलतानपूर जिल्ह्यात पूर्वांचल एक्सप्रेसवेचेर प्रवाशांक घेवन वचपी बस उमटली. हातूंत आशिल्ल्या सुमार 60 जाणांक ह्या अपघातांत दुखापत जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बस खूपच वेगान येताली आनी बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या बसींत सुमार 100 प्रवासी आशिल्ल्याचें कळटा. हो अपघात घडटाच बस चालकान मात थंयच्यान पळ काडली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गँगटॉक सिक्कीमाक भुरग्यां वांगडा फुटबॉल खेळून सगळ्यांच्या मुखामळार हांसो फुलयलो. भुरग्यां वांगडा खेळून एक गेमीत तांणी जैतूय मेळयलें. भुरग्यां वांगडा खेळटा आसतना ते खुशाल बरीत दिसून आयले. ह्या वेळार तांणी भुरग्यां वांगडा संवाद लेगीत साधलो. दर एकल्यान शिस्त पाळची हे विशीं लेगीत तांकां सांगलें आनी आपले विचार मांडले आनी तांकां मार्गदर्शन केलें. अन्न आनी वखदां प्रशासनान गुरुग्रामात चलपी एका बेकायदेशीर मेडिकल स्टोराचो पर्दाफाश केलो. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो पंगड जेन्ना गेलो तेन्ना तांकां बेकायदेशीर रितीन वखदां सांठोवन दवरिल्ल्याचे नदरेक आयलें. 240 कॉफ सिरप्स आनी हेर गुळयो जप्त केल्यो. ह्यो गुळयो बेकायदेशीर रितीन सांठोवन दवरून कसलेच परवान्या बगर हे स्टोर चलयताले म्हूण प्रशासना कडेन कागाळ केल्ली. देखून तांणी ही कारवाय करून ह्या स्टोराच्या धनियाकूय ताब्यांत घेतलो. मंगळारा सकाळी शिमलाक पावस झडिल्ल्यान गरमेन बेजारिल्ल्या थळाव्यांक जिवाक थाकाय मेळ्ळी. फुडलीं 48 वरां हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 40 ते 45 अंश सेल्सियस इतले तापमान नोंद जाल्ल्यान बरीच गरमी जाणविल्ली. वेगवेगळे पर्यटक शिमलात सुटये खातीर आयिल्ल्यान तांकांय जिवाक थाकाय मेळ्ळी. फुडले 2 दीस वेगान पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. केरळच्या कांय भागांनी गरमेचे ल्हार आयला. हाका लागून 12 जिल्ह्यांनी हवामान खात्यान अलर्ट जारी केला. गरमेक लागून थळाव्या लोकांच्या जिवाचेर परिणाम जाला. गरमेक लागून भलायकी इबाडपाक लागल्या. तशेंच भरपूर प्रमाणात उदक पियेत रावचें आनी गरजे शिवाय भायर भोंवचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां.
तशेंच येवपी कांय दीस हवामानात बदल जाणवपाची शक्यताय आसा अशें खात्यान कळीत केलां. गरमेच्या फाटभुंयेर जयपूर राजस्थानाच्या हातीगांव अमेरांत हत्तीं खातीर खासा वेवस्था केल्ली आसा. ह्या वेळार हत्तीं खातीर फळांचो आहार म्हळ्यारूच आंबे, केळी, काकडी, ऊस तशेंच तांच्या खातीर खासा भलायकी शिबिरां. ह्या गरमेच्या दिसांनी हत्त्यांची भलायकी बरी उरची ह्या हेतान हत्तीं खातीर ही सगळी वेवस्था केल्ल्याचें कळटा. हालीसराक गरमेच्या दिसांनी डेंग्यू आणि मलेरियातल्यो केसी सांपडपाक लागल्या. गरमेन भरपूर घाम येता ताका लागून उदक भरपूर प्रमाणात पिवप गरजेचें. खरें म्हळ्यार हालीसराक खूब जाणांक हार्ट अटॅक वा स्ट्रोक येवपाचें प्रमाण वाडल्या. पूण तेच बरोबर डेंग्यू आनी मलेरियाचे लेगीत दुयेंती सांपडपाक लागल्यात. तशेंच आंगार घामोळे येता तेन्ना जाता तितलें हायड्रेटेड रावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. दिसपट्टे पेनकिलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता अशें दोतोराच्या सोदा प्रमाण उक्ताडार आयलां. केन्नाय कसलेंय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेनकिलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करतात. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालीसराक पळयलें जाल्यार चलया पिरियड्सा वेळार लेगीत पेनकिलर घेतात. पूण हें खंय तरी टाळून ताच्या बदला कितेंय तरी घरगुती वखद घेवन दूख कमी करची असो सल्लो दोतोरांनी दिला. हालीसराक किडनीच्या दुयेंसांत बरीच वाड जाल्ली दिसून येता. दोतोरांच्या सोदा प्रमाण हाय बीपी आनी साखर आसल्यार किडनीचें दुयेंस जावपाची शक्यताय आसा. हाच्या फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार दिसपट्टो जेवणाचो आहार. कांयच हालचाल नासतना तशेंच भायले तेलाचें खाण खाल्ल्यान आनी मुखेल म्हळ्यार स्ट्रेस घेतल्यार डायबिटीस वाडपाक शकता. देखून साखर आनी बीपी नियंत्रणांत दवरपा खातीर दिसपट्टो चेकअप करप गरजेचो आनी पौश्टीक जेवणाचो आस्वाद घेवचो. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियेत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपटे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालीसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्यां खातीर महत्वाचो भाग जावन रावला.
गरमी जाली वा ताण लागली काय रोखडेच थंड पिवपाक वतात, पूण ताच्या बदला लिंबू सरबत पिवप तरी गरजेचें अशें दोतोराचें म्हणणें. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही